Speaker sir, G. Tarulkar. Speaker sir, I may be permitted to ask question 1B. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं हांव अभिनंदन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक करता कित्याक लॉंग पेंडिंग इश्यू आसलो फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांक जॉब्स ह्या तेंच्यांनी आपल्या टेन्युरान सक्सेसफुली कंप्लीट म्हणजे तांकां जॉब्स दिले. स्पीकर सर माझे स्पेसिफीक पॉयंट टू पॉयंट 3 क्वेश्चन्स आसात. फर्स्ट थिंग जो म्हाका आन्सर जाय. स्पीकर सर हांकां फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक जॉब्स दिलेत पूण आयज तेंची एज 50 to 55 आहा म्हणजे सर्वींग टायम तेंचो गव्हर्मेंट एज अ सर्वंट कांयच म्हणल्यार 5 वर्सां 7 वर्सां किंवा 10 वर्सां आसा. सो हे जेन्ना 10 वर्सां सर्वीस करता तांकां कितें तरी सरकारान प्रोविजन केला पेन्शनाचे ऑर प्रमोशनाचे कित्याक प्रमोशन आफ्टर 10 years 15 years जाता पूण हे तांकां सर्वींग पिरियडूच 10 वर्सां मेळटा किंवा 7 वर्सां मेळटा. सो तांकां प्रमोशनाक स्कोपूच ना आनी ताका लागून ते प्रमोशनूय तेंचें जावं शकना आनी प्रमोशन जालें जाल्यार प्रमोशन एक पार्ट जालो दुसरें पेन्शन तांकां मेळटलें की ना हें मातशें आमचें Speaker sir, बाब G. Tarulkar हांणी जो प्रश्न विचारला टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर विच इज रजिस्टर्ड इज 438. इलिजिबल नाशिल्ली भितरली 40 आणि नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट इज 398. नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर द फ्रीडम फायटर्स हू हॅव स्पॉन्सर्ड द जॉब टिल डेट 373 आणि आता चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स अवेटिंग एम्प्लॉयमेंट इज 25. स्पीकर सर ऑन लॉंग पेंडिंग इश्यू गोय स्वतंत्र जावन आज 63 वर्सां पुराय जाली आणि 63 वर्साच्या कार्यकाळात हे फ्रीडम फायटर्सांचेर खरें म्हणजे अन्याय जाल्लो. म्हज्या सरकारात स्पीकर सर पयली फावटी 398 लोकांक जॉब दिलो कारण फाटले फावटी केन्नाच अशा पद्दतीच्या फ्रीडम फायटर्स भुरग्यांक केन्नाच जॉब दिवंक नासले. पयले फावटी आमच्या सरकारात दखल घेतली आणि मॅक्झिमम जाणांक जे आहा पळय न्ही C आणि D कॅटेगरीचे जॉब जे डायरेक्ट स्पॉन्सर करता ते दिले. स्पीकर सर तांकां फक्त 2% आसताले पण आमी ठरयलें की एकदम हो कोटा जर सोंपोवपाक जाय आसत जाल्यार तेजी पर्सेंटेज थोडीशी वाडोवची पडटली म्हणून मदीं आमी 10% घेवन सुद्दां म्हणजे मदीं इतक्यो इरेग्युलरिटीज आशिल्ल्यो मदल्या पयलींच्या सरकारान तर हे पोस्ट भरूंकूच ना तांकां फ्रीडम फायटराचे पडूनच वचूंक नासलें म्हणजे तांकां पडून कांयच पडून वचूंक नासलें. पयलें म्हणजे कशें आहा गोंय स्वतंत्र जालें ताच्या उपरांत बाबा फ्रीडम फायटरांचें डेडिकेशन ह्या गोंया खातीर आशिल्लें हें तांकां लक्षांत घेवपाक जाय आशिल्लें. स्पीकर सर जवळपास हे गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत ही पयले फावटी अशा पद्दतीची स्कीम शॉर्टलिस्ट करून आता फक्त 25 जाण उरल्या. म्हाका खात्री आसा की आमी जे 10% म्हटलं ते 25 जाणांचो जर जालो आसत जाल्यार येता ते 19 डिसेंबर पर्यंत ह्याय 25 जाण तेय बी ते थोडे जाण एलिजिबल नाशिल्ले आणि ह्याय 25 जाणांक नोकऱ्यो ज्यो आहा पळय न्ही ह्या 19 डिसेंबर पर्यंत दिवन ही स्कीम आमी सोंपयतले. बट ताणें जो प्रश्न विचारला स्पीकर सर की ताजें म्हणणें आसा की जाला कितें ताजें म्हणणें बरोबर आसा. हांकां नोकरी मेळ्ळ्या 51 वर्सांचेर हांकां नोकरी मेळ्ळ्या 52 वर्सांचेर तांकां नोकरी फक्त जी आसा पळय न्ही 8 वर्सांची नोकरी मेळटली. पण एक गजाल आसा गव्हर्मेंट सर्वंट जॉयन जाल्या उपरांत ताका ज्यो फॅसिलिटीज सगळ्यो आसा त्यो सगळ्यो मेळटल्यो तितून वेगळ्यो आनी कांय ना. म्हणजे तूं जें म्हणटा पळय न्ही ताका पेन्शन मेळटली जो गव्हर्मेंट सर्वंटाक एक्चुअल मेळटा ती सगळी मेळटली. आतां ताका जी कमी सर्वीस मेळ्ळी पळय 52 वर्सांचेर जबाबदार ताका जबाबदारी हे ओके तांकां जर पयलीं दिल्लें न्हू रे जाल्यार ताच्या पेक्षा तांकां चड वेळ तरी सर्वीस मेळटली आसली. पयलीं तांच्यांनी कांयच करूंक ना म्हणून तांकां आतां कमी सर्वीस मेळ्ळी. त्या खातीर आमच्या कडल्यान जें कितें आसा ती सगळी मदत तांकां जाल्ली आसा. ह्याय 25 जाणांक हांव तुका विश्वासान सांगता कारण तांच्या आमी क्वॉलिफिकेशन रिलॅक्स करून दिलां एज रिलॅक्स करून दिलां. पयलीं तर म्हणजे कितें जाल्लें हें लिस्ट थोडेशें आतां स्ट्रीमलायन केलां. पयलीं एका घरांतले 3 जाण फ्रीडम फायटरांचे 3 भुरगे जाल्यार तिगांयकूय दिल्ले पण आतां जेका एकूय जॉब मेळोंक नासलो ताका सोदून काडून पयलीं दिला आनी उरलेल्याक जाय जाल्यार मातसो राव बाबा दिता तुका दिवना अशें म्हणूं ना. जे फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांनी 3 जाणांनी रजिस्टर केलं जाल्यार 3 जाणांक दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलां. पूण म्हाका खात्री आसा स्पीकर सर उरलेल्या तूं म्हणटा तशें तांचे जे बेनिफिट्स आसा ते तांकां मेळटले. स्पीकर सर म्हजो दुसरो प्रश्न हे फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक जॉब दिल्यात तांकां आतां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगल्या प्रमाणे 7 वर्सां 10 वर्सां इतलोच सर्वींग टायम मेळटा पूण आफ्टर दॅट तेच्या उपरांत तेंची भुरगीं आहात सरकारान कितें प्रोविजन केला तेंच्या भुरग्यांक खंय तरी रिकमेंड म्हणजे कन्सिडर करचें कित्याक तांकां तुमी 10 वर्सां दितात बरोबर आहा तांकां इतल्या वर्सां हेंच्यांनी कांय करूंक ना हांवूय मानता कोणीच करूंक ना तुवेंनूच केला आनी आयज सगळो फोकस तुजेर आहा. ते सगळे फॅमिलीज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फ्रीडम फायटराची भुरगीं जी जॉबाक लागल्यात ते म्हाका प्रश्न करतात आतां आमचो CM फुडें तेंच्या भुरग्यांकूय कन्सिडर करतलो वा ना हो प्रश्न सेकंड म्हाजो. स्पीकर सर ही स्कीम जी असली ती चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर हांच्याच भुरग्यांक नोकरी दिवपाची असली. तो म्हाका दिसता तेणी सारकी वाचूंक ना ती ओके त्या खातीर भुरग्यांच्या भुरग्यांक न्हू
नॉट फॉर द ग्रँड भुरग्यांच्या भुरग्यांक करपाची अशी इच्छा आहा तेंची. भुरग्याचे भुरगीं न्हू भुरग्यांक ग्रँड चिल्ड्रन्स. स्पीकर सर, ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम फायटर्स, आम्ही त्यांचो आदर करता आणि तांच्या भुरग्यांक दिवपाची किंवा त्यांची सगळ्यांची पेन्शन दिवपाचें हे काम आमच्या सरकारान सदांच केला. भुरग्यांक जॉब हे जे आसा पळय ती दिवपाची स्कीम ही देशात खंयसरूच ना. ओके स्पीकर सर, माझा तिसरो प्रश्न. आता क्वालिफिकेशन वायज जॉब दिल्या, रिलॅक्सेशन दिले, पण म्हाका एनेक्शर बीन हांगासर तुमी दिल्यात जो 10वी पास ना 7वी या 8वी या तेका कितें प्रोविजन केला? कित्याक हांगासर अजून पर्यंत तुमी कोणाक जॉब दिवंक ना आनी म्हाका दिसता भरपूर खुबशे भुरगे आहात फ्रीडम फायटराचे जे SSC पास ना, त्या कॅटेगरीक कितें तरी प्रोविजन सरकारान केला वा ना? स्पीकर सर, फाटल्या 2 वर्साच्या पयलीं हांवें तांकां सांगलेलें की फ्रीडम फायटराच्या म्हणजे तेंच्यांनी स्पीकर सर आमचे सरकाराचे सगळी 12 वाजयली, तितूर हांव वचना. ते थोडे जाण 12 वाजून हे गेल्ले आमचे ओके आझाद मैदानाचेर चित्री बिडी उखलून गेल्ले ते तितूर हांव वचना. स्पीकर सर, तांकां आमी तेन्नाय ऑफर दिल्ली की तुमी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान पयलीं जॉयन जाय, जे तितक्या म्हणसर कितें तरी सॅलरी तुमकां सुरू जातली. हो पयलो हे आशिल्लो प्रपोजल तांकां. बट तांकां क्वॉलिफिकेशन ना. म्हणजे आतां जाला कितें सरकारात जर पिवन जातलो जाल्यार मिनिमम टू मिनिमम 10th पास जावपाक जाय. बट आमी आतां कितें जाला पिवनाच्यो नोकऱ्यो तश्यो कमी मेळपाक लागल्या म्हणून आतां तांकां काय आमी LDC करूंक शकना. बट 10वी फेल आसा तांकां सुद्दां पिवन म्हणून कन्सिडर करून पिवनाच्या क्वॉलिफिकेशनचे जॉब जे आहा पळय तांकां दिल्या बाय रिलॅक्सिंग. तांकां आमी तरी म्हटलां दिसता म्हणजे तांकां आतां आनी 5 म्हणून तांची 7 आनी 8 वर्सां उरल्या. तांकां 8 वर्सां पिवन म्हणून नोकरी दिवप आनी तेंच्यांनी रिटायरमेंटाक वता. बट आमी ताका रिलॅक्स क्वॉलिफिकेशन रिलॅक्स करून जॉब दिले. थँक्यू स्पीकर. स्पीकर सर मुखेलमंत्री ताका राव म्हणून येता तो LOP मरे. स्पीकर सर मुखेलमंत्रीन बरें भाशण दिलें. आता बरो नेहरूची जॅकेट घालून आयला आजी बरो अरे दिसता. मोदीचे ते स्पीकर सर 64 इयर्स जाली लिबरेशनाची आनीक स्टील वी हॅव अ बॅकलॉग. वेन आय से बॅकलॉग ऑफ रिक्रुटमेंट इन द चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स वॉट जीत वॉज ट्रायंग टू पॉइंट आउट. आज आम्ही म्हणटाय अमृत काळ ऑफ इंडिपेंडन्स. Your reply that is given to Jeet says that 438 people had registered under this employment thing. And 236 people are employed. Now you are saying ki 238, 236 but तुझे टमार सगळे तुवें घातलेले एस तू म्हणून सोदिता. थिंगा आमचो बाप दिगंबर कामत आहा. दिगंबर कामतान कांयच करूंक ना मुख्यमंत्री आसतना. बाप रवी नायक आहा. रवी नायकान कांयच करूंक ना हें तूं सांगपाक सोदता. सगळे तुवें घातलेले 2000 तूं जेन्ना मुखेलमंत्री जालो आतां 5-6 वर्सां जालीं सगळें तुवें केलें. गोंयांत हेज्या म्हण कांयच जावंक नाशिल्लें. स्वतंत्र सैनिकाचे भुरग्यांक कामाक घालूंक नाशिल्लें. प्लीज हॅव अ चर्चा. आय हॅव फिगर्स. दिस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. दिशाभूल मातशे मुखेलमंत्री कोणाक आज क्वेश्चन इज 438 have registered for that particular scheme. 236 were employed. And as per your answer, 25 people are remaining to be recruited. 438 minus 236 is 177 that had registered. Plus 25 makes 202. So as of now, the fate of 202 freedom fighter भुरग्याचो फेथ 202 as what is registered. Some people came with they made a memorandum to you, made it to me also. गेलते विधान सभेन आमी जे उलयले की will you consider them as well who were delayed? They were related to the freedom fighters. They have the blood in them of freedom fighters. Why was that not recognized? So पयली सुवातेर 25 न्हू, it is 202 that were again. आनी मुखेलमंत्रीक हांव सांगपाक सोदता 18 जून मुखेलमंत्री याद आसा मरे 18 जून जो रोहिदास बाब दाद देसाईन कितें स्पीच दिल्ली. स्पीच कितें दिल्ली त्या वेळार तुवें आसलो. सो फायनली हो बॅकलॉग पड आहा. हो बॅकलॉग जे सुरवात केल्ली right from the MGP time, right from the Congress time, didn't happen only now. This is not, and जे पड सांगतात 2014 हाडले जाल्यार गोंय हे जालें हेच्या व्हडले कितले मुखेलमंत्री जाल्ले भाऊसाहेब बांदोडकराच्या वेळार. तो प्रश्न असो आसा की मुखेलमंत्री सांगता पंडित नेरून 10 वर्सां जाली
10 वर्सां जाली 14. लिबरेशन डिले केले 14 मुखेलमंत्री आता 6 वर्सां आहा 14 वर्सां आनी जाली किती वर्सां लागतली delay तुका? केल्या ताका 14 वर्सां जाली ह्या भुरग्याक जे रिक्रुटमेंट करपाक आनी किती वर्सां तुका लागतली हे टमार जातले स्पेसिफिकली नॉट ओन्ली 25 जे सगळे 202 पडे आहाय हेजो हे टोटल आणि तेच भायर जे एडिशनली people who didn't apply, is there a plan of the government to recognize them as well? स्पीकर सर थंय हलो अमृत काल सुरू आसा आमी आतां देशाची स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय जावपाक इन 247 त्या ती विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोवा 2037 10 वर्सां पयलीं जावपाच्या वाटेर आमी आसा ताणें जो बरो प्रश्न विचारलो तेणूच सांगलें की नेरून 10 आनी 14 वर्सां गोंय स्वतंत्र करपाक मातसो उशीर जालो म्हणून हांवें सांगूना आतां तुवें सांगलें म्हणून बरें केलें ओके Because- तें बी बरें जालें रिकॉर्डाचेर येयलें म्हणून गोड नेरुली जॅकेट घेवन गोड उलयता हय. सर आन्सराचे यो तुवें सगळें केलें सगळें फ्रीडम फायटर आहा तुवें घातलें जॉबाकू स्पीकर सर गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस ही सारको आयलो स्कीम लायनीर ही स्कीम परत रिओपन जी केली ती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर 2012 जाल्या उपरांत परत एकदा रिओपन केली आणि ही रिओपन 2 वर्सां दवरली 12 पासून 14 पर्यंत जितक्या जाणांक एप्लाय करपाक जाय तितक्या जाणांक सगळ्या जाणांक एप्लाय करा म्हणून सांगलें आणि तितक्या लोकांनी परत आसा तशें 150-200 लोकांनी एप्लाय केले त्याच्या पयलीं लोक एप्लाय करिनासले स्पीकर सर ही स्कीम परत रिओपन केली 2019 की जितके जाण उरल्या तितके परत एकदा एप्लाय करा म्हणून सांगलें आणि तुमचे डॉक्युमेंट्स दिया आणि तेन्नाय बी ती स्कीम ओपन 2 फावटी म्हाका खबर आहा तिका ह्या हावजान हांव आसतना 2 फावटी ओपन जाली आतां तो जे सांगतालो पळय न्ही कितले जॉब दिले काय म्हणून 438 जो सगळो फिगर आसलो भितरले 236 पोस्ट हे म्हज्या टेन्युअरात दिले हांव प्राउडली सांगता 236 तुका बेजून जाल्यार दाखयता आनी 196 पोस्ट जे आहा पळय न्ही हे फाटल्या 50 वर्सांक दिले 236 पोस्ट हे माझ्या 6 वर्साच्या टेन्युअरान दिले आणि 196 पोस्ट हे बाकीच्या उरलेल्या 50 Speaker वर्साच्या sir, तुका जाय जाल्यार रजिस्टर केली तुका परत एक 438 पेंडिंग आसा काय 438 रजिस्टर्ड केले 40 साण दे आर नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रीडम फायटर आर इनएलिजिबल ड्यू टू वेरियस रिजन 398 जे आपण इलिजिबल झाले 373 जॉब आतापर्यंत जे आता स्पॉन्सर दिले त्यांना तू ती फिगर विचारल्या पळय न्हू ती फिगर विचारल्या 5 वर्साची म्हणून तुका 236 आकडो मेळ्ळा हांवें विचारला प्रश्न दिला तुगे जापाचेर 25 दिता उरल्या 25 उरला स्पीकर सर व्हेरी सिंपल तू मोठा 438 मायनस 25 मायनस पहिली 40 कर मायनस 40 मायनस 25 जे तू दिवपाक सोदता उरले कितें उरले कितें उरलो आहे न्हू 398 ते मायनस 373 कर दिले त्यांका 373 लोक सर किती म्हणटा मुखेलमंत्री बाब 438 लोकांनी अप्लाय केले तितूंतल्यान तुवें दिले 236 उरले कितले 202 राव 202 उरले 202 मध्ये तू म्हणटा 25 जाणां दिवपाक उरलो सो बॅलन्स फुल 177 तितूंतल्यान 40 काड 137 लोकां अजून उलय ते उलय 137 लोकांक जे आहा पळय रे प्रायर टू 2018-19 हाच्या पयलीं 2012 ते 19 हाच्या मदीं दिले आता तें सांगता तुका सगळे आणि पेंडिंग कांयच नाही पेंडिंग फक्त 25 आसा तुझे कॅल्क्युलेशन चुकता 236 See, the crux of the matter is, Speaker sir, 236 शिलेदार उठलो Speaker sir, शिलेदार उठलो Speaker sir, and I, very simple. Yeah, lokan. मॅथ सारखें Are you going to give them? When will you give? Or म्हाका दिसता, if थोडे चुकले जाल्यार, what is wrong in opening the scheme? If genuinely ulla for the last time. ओपन करू रे Are but you consider as a special case. Don't open the scheme. You check on priority. Can you check? अरे इतले उरलो I know you. अरे कोण उरंगना आता बरे ऐक नाका. You will you consider? Representation to तो नातवांनी म्हणटा बस नाका. Original जे भुरगीं आहाय नातवा नाका. ओरिजिनल भुरग्यांची एप्लिकेशन घेतलेली ती 25 उरल्या आणि आमच्याकडे काहीच उरंग ना तुझ्याकडे कोण येयल्या उरले कितें उलयता खंयचे उरल्या उलय ते कन्सिडर पहिली ती एप्लिकेशन हाडून एकदा दिवपाक आमी व्हेरीफाय करता हा तू जेन्युइन आहा जाल्यार कन्सिडर कर तुम्ही पहिली एप्लिकेशन हाडून दिवपाक लाय रे दिल्ली ऑलरेडी तुका गेले ते वर्साकूय दिल्ली हय
हाय जाल्यार जेन्युइन तूं कन्सिडर पण करतलो. आम्ही इच अँड एव्हरी ऍप्लिकेशन व्हेरीफाय केला आणि व्हेरीफाय करून 25 आमच्याकडे उरल्यात. तुम्ही जर जेन्युइन आसात जाल्यार आम्ही पळयता. बट फ्रीडम फायटराच्या Yes. भुरग्याक तुका पयले फावटी Wendy Vegas. दिवपाचें काम जे केला पळय न्ही हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केला. वेंदी वेगस धालो प्रमोद सावंतान केला Yes. आनी त्या बीजेपीन केला. भारतीय जनता पार्टीच्या हेज्या सरकारान मुडालो वेंदी वेगस. स्पीकर सर आज चर्चा जाल ते प्रमाणे सीएम म्हणटा की कांयच पेंडिंग ना, कोणागेली नाव पेंडिंग ना, सगळ्या सिरीज दिल्या भुरग्यांगे हांव एकूच विचारपाक सोदता, गोवा फ्रीडम फायटरा गेले जे वेलफेअर रुल्स आय तेज प्रमाणे 2% रिझर्वेशन आहा आणि 2% रिझर्वेशन अंडर गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन GPSC एज अंडर तुम्ही कोणा दिल्याय, कितली दिल्याय हे तुम्ही आज सांगचे. दिल नाही जाल्यार ही लाईन तुम्ही एक्सप्लोर केल्या करपा मोती आहा ना म्हणटी सांगत तो पयलोच दिलं बरें कनेक्शन जाली चालेल. स्पीकर सर, हे जे जॉब आहा इट इज फॉर द C and D कॅटेगरी पोस्ट. A आणि B कॅटेगरीचे पोस्ट हे पब्लिक सर्व्हिस कमिशनाच्या अंतर्गत भरता. ह्या स्किमीन खंयसरूच हो पोस्ट जो आहा पळय न्ही तो A आणि B कॅटेगरीच्या हेकाना. पयलीं पासून ही स्कीम इट इज ओनली फॉर द C and D कॅटेगरी पोस्ट. Start question number 2, Jayalovo. The 2C. 2C. Speaker sir, answer is computer sheet provided on computer sheet. Sir, very dilapidated condition of Tilari Canal irrigation project in Sodia. Sir, हे आमचे कनाल हा पयले सद्या तुका देव बरें करूं म्हणटा. लास्ट इयर ते फ्लडिंग जावन तुवें आमच्या त्या लोकांक फायनान्शियल एसिस्टन्स दिले, पूण फ्लडिंग जायना जावपाक. पयले सद्याक ते तिलारी कनाल गेल्या त्या वर्सा म्हाका लास्ट इयर आय मीन इन जुलाय इन जुलै 24 लास्ट इयर तुम्ही सांगलेले इन की ऑक्टोबर नोव्हेंबर 24 तेजे वॉटरप्रूफिंग करतले म्हणून. बट इट इज नॉट डन टील डेट. सो प्रॉब्लेम कितें जाता, ती लिकेज आहा त्या कनालान. आख्ख्या आमच्या लोकांची सोकपिटां बसतात, सेप्टिका बसतात, शेतां लावंक मेळना. आमचे लोक सगळे शेतकार थंयसरले. सगळी बांयो भरून लोकांच्या घरांनी उदक. आख्खी भिंती त्यांचे इट गेट स्पॉइल द वॉल्स ऑफ द हाऊसेस. सर म्हाका तूं फकत सांग केन्ना पासून हे तिलारी कनाल दॅट स्ट्रेच विच फॉल्स इन माय सोडिया विलेज विल बी वॉटरप्रूफ्ड. स्वागत महाशय, माजी आमदार बाय दिलाला लोगो हे हो विशय फाटल्या सेशनाक घेतिल्लो, ताजी पयलीं बी एकदां घेतिल्लो आनी त्या अनुसार मागीर लायनींग करपाचें काम जें आसा केंद्राचें तें आमी सामकें दोडामार साकून ते हांगा पर्यंत घेतिल्लें आसता तुज्या लेफ्ट बँक केंद्राक. तुजी जी एरिया जी आसा पळय न्ही सडये म्हणटात थंय शिवोले, थंय तोय कॅनल जो आसा ताजी लायनिंगाची टेंडर जे आसा पळय न्ही ते 15/7/2024 टेंडर काडला. टेंडराचो कॉस्ट जे आसा पळय न्ही इट इज ऑलमोस्ट 9,75,30,000 रुपीज. हे टेंडर जे आसा पळय न्ही आमकां फाटल्या वेळार एक्झिक्यूट करपाक मेळ्ळें ना. आमी नॉर्मली नोव्हेंबर डिसेंबरांत हे कॅनलाचें लायनींग काम करता आशिल्लें, पूण जालें कितें डिसेंबरांत हे फाटी देर वॉज एट ओल्ड गोवा देर वॉज एक्सपोजिशन आनी त्यामुळे एक्सपोजिशनाच्या निमित्यान लाखांनी लोक गोंयांत येवपाचे आनी तांकां उदकाचे त्रास जावचे न्ही. तांकांच म्हणजे विशेष करून पर्वरी सायडीन जे कोण रावतले येतले वगैरे पर्वरी कलंगूट नंतर मागीर बागा वगैरे हे भागांतल्यान जे कोण ट्युरिस्ट येवन रावतले तांकां त्रास जावचे न्ही म्हणून हे लायनिंगाचें काम आसा पळय न्ही तें आमी घेवना. आतां इमिजिएटली बाय नोव्हेंबर डिसेंबर ताका एजन्सी बी सगळी फिक्स जाल्ली आसा. इवन वर्क ऑर्डर हॅज बीन इश्यूड आनी नोव्हेंबर डिसेंबर आमकां कामें सुरू करूंक मेळटलें. येस 2025. This is your assurance. Sir, this is your assurance that this year, November, December, it I will be done. always work on a commitment to myself and to my people. Yes, sir. आणि सर ते कनालान न्हू सगळी झाडां जाल्ली आहा. झाडां जाल्या आनी सगळ्यो प्लास्टीक बॉटले येवन तिचोर शिरकोल्यात and that leads to the overflowing of canal. Please tell your officers to look into it. आख्खी झाडां व्हडली जाल्ली आहा सर. तेय क्लीन करून झाडां
कनालान येयल्ली आहा ती क्लीन करून ती बॉटली शिरकोल्यात सगल्यो त्योय क्लीन कर म्हणून सांग जर नाल्यार ते ओवरफ्लो जाता अख्खे. आता कॅनल जो आसा पळय न्ही कॅनलाक आतां उदक जे आसा पळय न्ही ना आनी त्यामुळे फूल कॅनल जो आसा पळय क्लियर करपाचे दोडामार्ग धरून ते सकल पर्यंत हांगा पर्यंत लेफ्ट बँक आनी रायट बँक हे दोनूय कॅनल जे आसा पळय ज्या जाग्यार निवळ करपाक जाय ती निवळ करून घेतले. नॉर्मली इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर डिसेंबर हे काम चलता झाडां आहा ती कातरूंक लाय. सगळें झाडां बी सगळें कितें आसा तें. थँक्यू सर. Dinesh Babu. Minister on record that he has promised की तो कॅनल करतलो. आम्ही कॉन्व्हेन्शनल तुम्ही जे एस्टिमेट करता स्पीकर सर एक कॉन्व्हेन्शनल एस्टिमेट हांकां ते सरी घालता सिमेंट घालता आनी ते मागीर डिटेरियोरेट जावन वयता. स्पीकर सर आज टेक्नॉलॉजी चेंज जाल्या जशें आमी आज म्हणटा पळय तुका काल हांवें रिक्वेस्ट केल्लो म्हाजे दोळे आतां डबल जाल्या वकलां घालून आनी म्हाका हार्ड कॉपी दी म्हणून थोड्यो गोश्टी. तशेंच आतां कॅनलाक लायनींग येयला स्पेशल लायनींग येयला स्पीकर सर एकदां घातले की इट हॅज गॉट अ लायफ ऑफ 15-20 years. सो माझे सिंपल क्वेश्चन तुका स्पीकर सर will this new type of technology put in your GSR so that हे कॉन्क्रीट घालून जे इतले वर्सां सिपेज जाता थंयच न्ही आमच्या सायडीन कॅनल आसा आमच्या सायडीन ते सिपेज जावन जे ते सांगता पळय ते आमच्या सायडीन जाता. आतां फक्त हांव ते आमच्या सायडीन कित्याक म्हणटा तिलाचो प्रश्न म्हणून आमच्या सायडीन कित्याक म्हणटा थोडे विचारतलो पूण म्हाजे एक प्रश्न तुका विचारपाचे आहा whether new technology will be adopted and whether this technology will be replicated because once you implement this technology the life of this lining is almost 10 to 15 years which is guaranteed. So whether you will be implementing in your GSR this new technology, this is my question to you, Speaker sir. Speaker sir, it's very nice, beautiful question by Mr. Cabral. Our government and myself, we are totally committed for new technology. It is not just for inlining of a canal, but in every respect, we always like to welcome the new technology, and we are open for adopting this new technology. बाबा आमचे काब्रान सांगल्या प्रमाणे तुमचे केप्यार जो कॅनल आसा पळय D1 and D2 तातूंतले 1% जे आसा पळय न्ही सादारणशी 1 किलोमीटर वी आर गोइंग टू हॅव अ लायनींग ऑन अ न्यू टेक्नॉलॉजी. What type lining? साधारणशे 2025-26 म्हटल्यार कंप्लीट करपाक पळयता 1 किलोमीटर जस्ट टू सी. कसले लायनींग सर आता खूप अशी लायनींग होता पॅडन आता खूप भाषेचे लायनिंग होतं तुम्ही कसले लायनिंग लायनिंग आसा पळय न्ही दॅट इज अ लिटल सॉर्ट ऑफ अ रबर टेक्नॉलॉजी वीच इज टू बी युटिलायज इन दॅट पर्पज. सो ती करून पळयता कशें जाता म्हणटा ती आनी इमेजिनली देन आय वील स्विच ओवर वेर एवर द कॅनल्स पर्टिक्युलरली नॉर्थ सायड साऊथ सायड द कॅनल्स आर टू बी टेकन अप फॉर लायनिंग. सो साऊथ सायडीच्या कॅनलाचे लायनिंग करपा आसा पळय न्ही दॅट आय वील ट्राय टू गो फॉर न्यू टेक्नॉलॉजी. सर हांव फक्त तुजे नजरे काढून दिता की असले लायनिंग दुसऱ्या स्टेटींनी वापरल्या. I will give you specifications if you want. And these linings have proven that after they are put, they have given them life. And that is my request to you that you should put this type of lining, which will give at least 10 years life. मागीर तेका सिपेज जायना आमचो जो प्रश्न आसा तिजो आसा आमचो आसा तुमकां खबर आसा तो मिटतलो. If you want, I can give you specifications for you, sir. You are most welcome. Because Mr. Cabral जो आसा पळय न्ही ताणें ताका जे कितें खबर आसता तें दिवचें कारण there are different technologies. It's not just one and two technology. There are different technology which can be adopted as and when required like. त्यांची धाडलेली स्पीकर सर हांव मिनिस्टराको एक जाण जावपा सोदिता आनी विचारपा सोदिता की द प्रिवियस एस्टिमेट ऑफ दीस प्रोजेक्ट वॉज 12.1 crore टू लाइन द कनाल which remained pending for approval. Now a fresh estimate is come which is around 9.75 crore. So what justifies this revised cost? मुगे क्वेश्चन एकू सिम्प्लिफाय की process efficiency with accountability is not happening. It's not only about this department, it's in all these kind of departments which we all are facing. एक estimate कोताय ती तशी उरता मागीर परत रिवाइज एस्टिमेट जाता आनी हे प्रोसेसान आमगे 3-3.5 वर्सांय काबार जाताय आनी आकोट टर्म काबार जाता. सो वी नीड सम जस्टिफिकेशन की प्रोसेस एफिशियन्सी विथ अकाउंटेबिलिटी इज नॉट हॅपनिंग विथ दिस पर्टिक्युलर केस इज कन्सर्न. हेजे मातशें कितें क्लॅरिटी मिनिस्टरान दिवची. बिकॉज सर एक फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार इस्टिमेट करता आनी उरता म्हणटा पळय न्ही ते फाटल्या 3 वर्सां तरी जावं ना. जे इस्टिमेट्स केल्यात पळय न्ही मोस्टली आय हॅव सीन दॅट 2-3 म्हयन्या भितर 6 म्हयन्या भितर ते टेंडर करून काम सुरू जाल्लें आसा. म्हाका दिसना की ह्या हावसा भितर असो कोणी एमएलए आसता एमएलए आसता जो सांगतलो की ना आमचें काम जावूच ना अशें म्हणून एक्सेप्ट संकल्प आमोणकराचे क्वेश्चन आसा थंय म्हणजे तितलें सारकें जालें ना कामाचें आनी परस्यू जालें ना. बट स्टील आय एम टेकिंग
interest in that constituency because he should not suffer and his people should not suffer. Yes. बाकीच्या What constituency justifies the lower cost? बारीक No, no, कोट्या see, पयली lower केले cost in आतां the 9 कोट्या sense- जाल्या कित जस्टिफिकेशन आहा लायन करप सेम पयली 12 कोट्या एस्टिमेट केल्ली ती 12 कोट्या एस्टिमेट तशी दोली आतां 9 कोट्या एस्टिमेट केली शिमीट उणी जाले बेत उणी जालो No, no, तातूंत लोखंड भितर उणी जाले see- कित उणी जाले प्रेस उणी जालो उणी करपाक एस्टिमेट जस्ट लिसन तातूंत भितर एखादी लेंथ कमी जाली आसतली क्वालिटी जी आसा पळय न्ही ती जावना कमी लेंथ एखादी कमी जाली आसतली कळ्ळें ना आनी ताका लागून तो एस्टिमेट कमी जाला आसतलो. Speaker sir, just very specific. You mentioned about 9 crore 75 lakhs of this RCC lining for this particular canal. I just want to know the agriculture area that will be irrigated using this particular. Do you have any figures of the agriculture? It is only for irrigation, correct? Both. Is it only for irrigation? Agriculture, 9 crore 70 lakh mon. How many people are going to benefit from that? As See, part for of your what? kind information, and for the- Specific, not the total thing. I know you've gone down in the total thing, but I want specifically what are the total number of beneficiaries? See, Speaker sir, युरीन जे विचारला पळय न्ही आमी किलोमीटर वायज बेनिफिशरीज कितले आसात कशे आसात ते ना बट एट द सेम टायम आय वूड टेल यू एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मेंबर्स फ्रॉम दीस हाऊस जे जाग्यार आमचो कॅनल वता कॅनलाच्या बाजून जर फेलो लँड आसा जर जायत जाल्यार म्हजे कडल्यान आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान आनी सरकारा कडल्यान जितलो कितें आधार जाय तो आमी दितले. फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट ऑलमोस्ट 3-4 months आमी नॉर्थाक 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ही आमी कल्टिवेट करपाक घेतिल्ली आसा. हांवें म्हजे पद्दतीन तांकां थोडीशी मदत केल्ली आसा. मया सारकेल्याक आमी जवळ जवळ 30-35 crores खर्च करून ब्युटिफूल नेटवर्क तयार केल्लें आसा आनी थंय जवळ जवळ 700 हेक्टर जमीन ही आमी कसपाक घेतिल्ली आसा. आय एम कमिशनिंग that project on 14th of this month, that is August. तर थंय सादारणशी जमीन जी आसा पळय न्ही म्हणजे जी कमांड रेंज जमीन आसा पळय आय डू अंडरस्टँड युअर कन्सर्न की इतले पयशे खर्च केले नंतर त्याचो फायदो जातलो की ना म्हणटा तो. इट्स देर आर 2 things. एक उदक पिवपा संबंधी कंटिन्युअस फ्लो हॅज टू बी देयर. दॅट इज वॉट वी आर गोइंग टू एन्श्योर आउट ऑफ दीस. आनी त्या बरोबर इरिगेशनाक जे जाग्यार शक्य आसा आनी शेतकऱ्यांक मोटिवेट करून ते करपाक जाय आनी त्या अनुसार आमी नॉर्थाकच जवळ जवळ 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ही आमी कल्टिवेट करपाक घेतिल्ली आसा. तातूंतली मेजर काही पोर्शन जे आसा पळय न्ही ते आमचे पेडणेच्या तालुक्यांत आसा. वारखंडे आनी नागजार ह्या गांवांनी आसा. तर तुमचे हेवटेन सावथाक सुद्दां कॅनलाच्या सायडीन जी आसा पळय न्ही ती जर समजा डेव्हलप करपा आसली तर घेवपाक जाता. आय डोंट मायंड. Speaker sir, उल्लेख इतलोच की we should not go blind. We should have some figures, some survey done of the benefits. If you take this and possibly ask your department to redesign accordingly, where the benefit kitlo jata, accordingly the whole line. Specifically, I am speaking on this since you all have no figures. I am saying. सी स्पीकर सर तांचो कन्सर्न जो आसा कळटा म्हाका. उदक आसा तें शेतकऱ्यांक मेळपाक जाय शेतकऱ्यांनी बागायती किंवा शेत लावणी करपाक जाय. आय ऑल फॉर इट. पूण ते करपा संबंधी म्हाका दिसता की लोकल आमचे इलेक्टेड लोक आसात पळय न्ही तुमी सरपंच आसूं जिल्हा पंचायत मेंबर आसूं हांणी थोडोसो इनिशिएट घेवपाक जाय. दुसरें म्हटल्यार ही जी डिटेल्स म्हटल्यार पळय न्ही वी हॅव गॉट द डिटेल्स फिगर्स की नॉर्थ सायड प्रत्येक कॅनलाक कितले कमांड एरियेत कितले बेनिफिशरीज आसात म्हणटा ते आमचे आसा ते फिगर्स. वी हॅव गॉट दोज फिगर्स. If you want, I can give it later. दूसरे बाब व्यंजन जे विचारले पळय न्ही जे अबाउट द टेंडर कॉस्ट. द अमाउंट ऑफ द टेंडर वॉज 11.74 crores. 16% बिलो गेला कॉन्ट्रॅक्टर and that's why the cost has come down to 9.75. Start question number 3, Sri Alex Lawrence. Speaker sir, I may be permitted to ask question 3A. 3A. Speaker sir, this is a question which we have been asking for many years. आणि म्हादयचेर मागसा every successive assembly मुगे question आहाच. Right from the time people have elected me and come to this house. Speaker sir, now the status of the place is at Kalsa and Bandura. The projects, what is the status as on ground? कितले ऑफिसरान थिंग एक पासे मारल्या चोवपाक, what is the exact position? According to me, prudent and baro ek yahan halla, and he has explained, they have explained the whole process, where it has reached, the exact status. Now everybody is concerned about it, no doubt, but then a
Exact position कितें? What is the status there? Ata is on site today. What is the position? I would like to know from the minister, because I will again tell you what is the position there. If at all you agree with what is the position as I know, and I would like to know from you. Sorry, Vashay. Madai River is a burning issue for the last so many years. And the Goa government has taken up every single step, whatever is required to tackle this issue. आता कर्नाटका गव्हर्मेंट जे आसा पळय आनी गव्हर्मेंटातले भागीदारी जे आसात ते उठसूट एवढच्यान मुवमेंट करतात ना अशें न्ही. काही एडवेंचरस म्हणजे थोडेशे इलिगली बी एक्टिविटी तांणी केल्ले आसात. फॉर एक्झाम्पल 2017 आनी 18 तांणी अंडरग्रावंड कॉन्ट्रीट बांदले आनी जेन्ना आमचे त्या नजरेक आयले तेन्ना आमी सुप्रीम कोर्टात आनी लवादा मुखारी बीन ट्रिब्युनल जे आसा ताजे मुखारी बीन आमचे ऑब्जेक्शन जे आसा पळय ते मानिल्ले आसा. 2018 धरून ते आता पर्यंत ही मॅटर जी आसा पळय ती सुप्रीम कोर्टात आसा. आनीक सुप्रीम कोर्टात 2025 जानेवारीत आमकां हियरिंगाक 1-2 डेट्स आयल्ल्यो आनीक तें हियरिंग फायनल घेवपा संबंदी सगळो जो सोपस्कार करपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल ऑल द 3 स्टेट्स कोस्टल स्टेट लायक महाराष्ट्र, कर्नाटका आनी गोवा हांगा तिगांकी सांगले की आतां पर्यंत तुमी जे कितें डॉक्युमेंट्स फायल केल्ले आसात ताजे कंपायल्ड सगळे एक सेट जो आसा पळय तो करून दिया अशें म्हणून. आनी त्या अनुसार हो कंपायल्ड सेट जो आसा पळय न्ही तो सादारणसो 2024 कोर्टाक भितर सबमीट जाले आनी ताजे नंतर मागीर डेट्स जी आसा पळय न्ही ती डेट्स हियरिंगाक दिल्ली 2000 जानेवारी 2025 एक डेट पयल्या आठवड्या आयली, नंतर मागीर लास्ट आठवड्याक ताजे नंतर आतां डेट मेळूं ना. हय, इन्स्पेक्शन जे आसा पळय न्ही तशें पयलीं जाल्लो. इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट जो आसा हालीं ना पयलीं जाल्लो. हय, ताजे नंतर मागीर आमी वी हॅव बीन आस्किंग फॉर अ जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ अ ट्रिब्युनल. कारण ट्रिब्युनल जे आसा पळय न्ही ताजी कॉन्स्टिट्युएंटी तुगेली कमिटी अपॉयंट जाल्ली आसा. ताजी हेडक्वॉर्टर्स गोंयांत आसा. आमी कन्सिस्टंट तांचेर मागिल्ले आसा. 2 ते 3 लेटर आमी केलीं. तांणी फक्त फॅमिलियरिटी करपा संबंदी म्हणजे तो प्रोजेक्ट कसो आसा, वॉटर बेजीन कशें आसा हे संबंधी करपा संबंधी एक विजीट केली. पूण जे आमकां जाय आशिल्लें अपेक्षीत आशिल्लें की खंयचे खंयचे पॉयंट्स तांणी इन्स्पेक्ट करपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल कॉन्ड्यूट आसा तो पॉयंट तांणी इन्स्पेक्ट करपाक जाय आशिल्लो, ताजो रिपोर्ट घेवपाक जाय, तो अजून घेवना. स्टील वील परस्यू दीस एट अ ट्रिब्युनल लेवल. सुप्रीम कोर्ट जे आसा पळय न्ही सुप्रीम कोर्टान आमकां जानेवारी 2 डेट मेळ्ळ्यो. आमची अपेक्षा आशिल्ली की मॅटर हियरिंगाक येतलें अशें म्हणून, पूण येवना. आतां पळोवया मुखाल्ले 2-3 म्हयन्याक कशें कितें येता म्हणटा. कारण सी देर आर ऑल्सो चेंजीस इन सुप्रीम कोर्ट. आमी तेंय लक्षांत घेवपाक जाय. फाटल्या 2-3 म्हयन्या पळयलें जर जाय जाल्यार सुप्रीम कोर्ट जजीस जे आसा पळय न्ही तेय बीन चेंजीस जाल्ले आसात. Speaker sir, the position on ground is that even they want to divert to the Malaprabha. Malaprabha, there is a wildlife sanctuary that is going to be inundated. Water from Khalsa and Bandura is going, they are trying to take the water in the pipeline to the dam. All these areas, Khanapur areas, all these areas, right up to almost touching Goa will become dry. Entire area will become dry. They have done already survey. They have already marked the pipelines. They have already marked the dams where they are going to have. They have done so many things. Amgele officeran kitle patting visit malli. Exact position chopako. Did you bring it to the notice of the court so that you can get an urgent hearing? 1 second. Why is the hearing not coming? Why are we not pressing? Why we are not taking up the issue so seriously? Because most important thing is forget us going to suffer. We are going to be after Khanapur and all that in Dharwad, Molemi Patri Magi Mukare. They are going to be in thank Udo na jatole that side Malaprabha river, Malaprabha when is diverted to Bhimgad to Gele wildlife sanctuary. The entire sanctuary will be inundated. Here water will be scarce. In tiger reserve म्हणते ते जायना. ते साइडीन for tiger reserve cover जातले. This side is जायना and ते साइडीन जाता. What is your position? Did you specifically take it to the? Did you specifically bring it to the notice of the court? Because that is most important part of this. Will you press for it? Will you go to the Supreme Court, make more petitions? Will you do something? Because now the Praha is that to get Praha to get Angela. Kai na, the Kai na. The best to me representation kotta kana. This issue is very serious issue. We would like the government, from the government, what steps you are going to take to see that the urgent hearing. The hearing is also sine die. What we are going to do? Pratim Vashay,
जशें हांवें सांगलें की हो इश्यू ज्वलंत असो विशय आसा आनी त्यामुळे ह्या संबंधीची डिटेल माहिती कर्नाटका सरकारान कितेंय पावल उचललें जर जायत त्या संबंधी आमी सुप्रीम कोर्टान इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा हावसाच्या म्हायतीर सांगता आमी जवळ जवळ 10 सुमार इंटरलोकेटरी एप्लिकेशन दिल्ले आसात आनी कितें अमकें हें काम केलें इमिजिएटली आमचें एप्लिकेशन थंय गेल्लें आसा कंटेम्प्ट पेटिशन आमी फायल केल्ले आसात खंयच आमी खंयच्याच बाबतींत आमी कमी पडूं नात म्हणजे बाबा एक नजरेआड केलो एक विशय. 2020 लास्ट खंयचोय विशय एक नजरेआड केलो अशें करूं ना एवरी सिंगल एक्ट ऑफ देयर्स इज बीइंग रिपोर्टेड इवन तांणी लक्षांत घेवपाक जाय की खालसा आनी बंडोरा खालसा म्हणटा ते हे सायडीन बंडोरा म्हणटा ते सायडीन बंडोराक तरी थंय पायपाची थोडीशी तयारी केल्ली आमचो मनीस वचून पळोवन येयलो पायपाचें स्टील जें आसा पळय न्ही तें हाडून थंय उडयल्लें आसा आनी ती पायप्स करपाक पळयतात इंटेंशन तांचें कशें आसा की एखादी बंडोराक जर तांकां काम करूंक मेळ्ळें जाल्यार त्या वटेच्यान पायपलायन घालून उदक व्हरपाचें खालसा जें आसा पळय न्ही त्या वटेच्यान तांणी 2 नाला जे आसा पळय न्ही एक पारवर म्हणटा तो व्हाळ आनी दुसरो आसा तो आंबेवाळ ह्या 2 व्हाळांचें उदक जें आसा पळय न्ही तें तांणी रिव्हरीचो स्लोप कमी करून त्या वटेच्यान व्हेल्लें आसा जें उदक आमच्या गोंयांत येतालें हे 2 व्हाळ आसात ते तशें ताका आनी खुबशे ट्रिब्युटरी आसात पूण तांचो जो प्लॅन जो आसा पळय न्ही खबर आसा आमकां आनी आमी ताचेर नजर दवरून आसा सामकें की तांचो प्लॅन जो आसा पळय न्ही ते कणकुंबीतल्यान उदक सगळें तशें व्हरपाचें उदाहरणार्थ इवन सुर्ला आसा पळय न्ही तें सुद्दां उदक तशें व्हरपाचें अशी तांची तयारी चलता प्लॅनिंग चलता पूण म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन आमी हें प्लिडींग केल्लें आसा आनी आमची बाजू मांडिल्ली आसा की आमकां थंय कोर्टात सुप्रीम कोर्टात रिलीफ मेळटलें अशें म्हणून 2020 son, Speaker sir. After that, there is no petition to show. You have given a reply. After 2020, you have done nothing to bring it to the notice of the court. One second. My all these things. As or what is the status of this latest status? Pipeline demarcate के लिए line तेनी एमाले तेनी boundary stones मारले pipeline stones pipeline अक्की layout केल्या. Is it brought to the notice of the court that they have done it because they are ready? Suppose they get some relief, they will immediately start work. Suppose they get some relief from the court, they are so much prepared, equally prepared high. Did we bring it to the notice that all these wildlife sanctuaries are getting affected? And the last pointed question is whether, what are our plans? Suppose water has been diverted now, what are our plans? We have been, Assembly in Tamil Speaker sir, we are continuously taking up these issues. Kit mono? What the Karnataka government is saying, all the successive governments, we are not using water. Water padeta, we are wasting water. That means kind benefit use जायना. We are not making. उदक येता पावसांतल्यान दर्या वयता. What steps? Speaker sir, object. फक्त तू हेतेच म्हणून जे रिकॉर्डाचेर हाडटा पळय दॅट इज रॉंग तू हे आमी उदकांतल्यान येता ते दर्यान वयता तशें वचना उदक पयलो हो कन्सेप्ट तुजो तकलेंत घे आमी हांगा म्हणूनच चूक केल्या ते उदक जे आहा पळय न्ही आमी आतां नवीन बांदलेलो बंधारा जो गांजे बांदला गांजे आनी आंबेशी हेज्या मदलो जो बंधारा बांदला पळय न्ही ते उदक त्या ज्या दुसऱ्या नालांतल्यान येता ते थंयसर आमी स्टोर करता आतां सप्टेंबराच्या उपरांत ऑक्टोबरान तेजी बांदराची हायटूय वाडयल्या आणि नेक्स्ट उदक जे येता पळय न्ही ते सिपेज जावन कंप्लिटली अंजुनाच्या डॅमाक वयता त्या खातीर तूं हेते जेन्ना रिकॉर्डाचेर हाडले पळय न्ही तांचे म्हणणे मागीर परत परत ते त्याच रिकॉर्डाचेर लायता आमी ते उदक पिवपाक यूज करता हे रिकॉर्डाचेर हाड ते रिकॉर्डाचेर हाडप पयलीं गरजेचें आसा भारत देशात इतलो पावस पडटा त्यो गंगा जमुना वगैरे न्हंय आसा पळय न्ही सगळे न्हंयचें उदक वचून हेका मेळटा इवन कृष्णा कावेरी सुद्दां हें सगळें उदक जें आसा पळय न्ही हें उदक सगळें वचून दर्याकच मेळटा अरबी समुद्राक मेळटा त्या वटेच्यान इंडियन वचून मेळटा सो उदकाचें कन्जर्वेशन जें आसा पळय न्ही फॉर इरिगेशन एज वेल एज फॉर ड्रिंकींग पर्पज हें केन्ना सुरू जाता इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर आनी तें उदक सगळें सांबाळपा संबंदी आमी प्रयत्न केल्ले आसात हातूंत तुमची म्हायती सांगता इवन त्या भिजनाक म्हाजी भिजनाक आमी 6 डॅमाची प्रपोजल केला 6 डॅम्स ह्या 6 डॅमाची प्रपोजल आसा पळय न्ही इन्व्हेस्टिगेशना खातीर आनी म्हजी अपेक्षा आसा की 2026-27 पर्यंत मेळपाक जाय ऑनरेबल मिनिस्टर पडा बटन कितें स्पेसिफिकली बटनाचो अर्थ कितें आलो मोगे वयर राहा ना तशें नासता तें यू हॅव टू लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी अरे तशें नासता very specific speaker sir जे reply दिला हाऊस मरे तुम्ही speaker sir the reply stated by the honorable minister on the
The reply states that you have filed petitions in the Supreme Court. You have filed petitions of contempt petition, disobedience petition, and SLP. You get in your reply. Another thing is that the Goa government, what you all have done is a fat legal fee of expenditure. Aj we may lose Madai because of this legal brain will win. विरोधी पक्षाचे लास्ट क्वेश्चन असा लास्ट क्वेश्चन Now correct होता. लास्ट क्वेश्चन Opposition leader, क्वेश्चन असा लास्ट hello, क्वेश्चन please, Magi correct word. I'll just finish. my Yes, question. In the reply, you have given that you have taken 8 projects in and work of the Sharavani Dam is stopped by the forest. What steps you are taking to see that forestan already त्यांनी ते साठी कर्नाटकान काम केले. Here, why we are lacking behind in these projects because of the, and by the way, Speaker sir, I am not saying they उद्या पेटे होता है म्हणून. Their whole petition was that we are wasting water. The Karnataka and the government, we are not using water more, either for drinking nor irrigation more. That is why I brought it on the record. So we have to take steps to see that Karnataka government doesn't use this against us. For that, we have to show the government of, we have to show the Supreme Court that we are also using water. That is what is my contention, Speaker sir. So now from these projects, which project to gele kitya lagmulla? Be specific. You have done this much work. Because that is the strengthening of our case with the central government and the Supreme Court. This is the main crux of our whole case. So I want to know from the Honorable Minister, what steps, what are those 8 projects, what you have done, what is the position as on date. Because for the last so many years we are fighting, what is the exact position. Government is a successive process, no doubt, continuous process. Let us know from you, Speaker sir. Speaker sir, and Speaker sir, legal brain तुम्ही सगळे वापरले. With regards to your answer, I was in contempt petition, disobedience petition, SLP. You all have initiated this against Karnataka in the Supreme Court. Now, Speaker sir, spending on legal fees, is this the way of expressing our love and concern for Madai? Speaker sir, legal consultancy chair, if you look at my annexure reply, 16 crores have been spent of the state exchequer. Now, consultancy service 4 koti, legal and professional travelling allowance and accommodation for lawyers 12 crores 44 lakhs, tour program of ministers and officers 64 lakhs. So about 16 crores has been spent. I'm not saying you have spent everything. Anna, प्रवाचे जेन्ना आम्ही हिंगा एक स्पेशल डिस्कशन झाले, प्रवा झाले म्हणून मुख्यमंत्री felt like as if it is a miracle. Prava, when it was formed, I see only 4 to 5 letters that in your annexure that you have given, in that there are only 4 to 5 letters giving the letters written by the department to Prava. In that 25 are equilater na, Sadhya. All are of 23 and 24. And that's because government of Karnataka, what Reginald is trying to say, is gone all out, preparing everything on the ground to start the work. They have marked cutting of trees, they have tracked for siphoning of the water. But your reply today in part D, you say that our government has failed to obtain forest clearance. Now my question to you, Speaker sir, to the minister, at the start I had congratulated you when we had the debate and I felt that you are capable enough to resolve this issue. But Speaker sir, Supreme Court, are we doing anything other than sending legal notices to the Supreme Court? Speaker sir, have you any inspection been done? Why is Prava cold shouldering Goa? Magi ti House Committee keli. The House Committee last time you said, Honorable Speaker will write to the Karnataka. Did you write, Speaker sir? No, House Committee in decision घेतले की Honorable Speaker will write. This was the last meeting of House Committee. Did you तुम बरोयता मुक decision झाला and तुम्ही पत्र बरोयला हे पत्र तुम्ही बोला Speaker sir, the government according to me has made no efforts apart from such a hefty fee of 16 crores. आज Karnataka government is diverting the water. But what is the steps? आम्ही हिंगा अशे बसून रावपाचे. We have to create a constitutional crisis because this is about the future of Goa. This is about the future of our future generations. दक्षिण मध्ये आणि उत्तर गोय मध्ये मुखार झूज पेटतले. ते आम चोपा आसपा नाही गडे, but मुखार झूज पेटतले उदका लागून. आज
उदकाची कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयांत इतली पाड जालेली आसा. प्रश्न असो की अपार्ट फ्रॉम द लीगल थिंग यू आर नॉट गिविंग अ सोल्युशन. यू आर सेइंग सुप्रीम कोर्ट. Do we create a constitutional crisis? What is, we are helpless the way your answers are. Only spending such a fat fees. प्रश्न त्याने सांगिल्ले हाऊस कमिटी इज हेडेड बाय हिम की तूं बरयतलो बरयलें. स्वाती महाशय युरीन इतली भाशण करपाक गरज ना. भाशण सरकार तुगेले आस थंय. अरे तू हिंगा आहलो पयलो सांग तेका. तू हिंगा आहलो पयलो और रिप्लाई स्पीकर सर विथ डीपीआर कोणें विड्रॉ करूंक जाय आशिल्लो. डीपीआर कोणें विड्रॉ करूंक जाय आशिल्लो केंद्र सरकारान. कित्याक विड्रॉ करूंक ना. डीपीआर कोणें विड्रॉ केलो. डोंट डायवर्ट द इश्यू. आय हॅव रिस्पेक्ट फॉर यू ऑनरेबल मिनिस्टर. दॅट इज नॉट द वे ऑफ आन्सरिंग दिस. कोण आहलो कोण मरे तू. कोणी डबल इंजिन सरकार तुगे We have taken every step. You said that the honorable speaker will write a letter. Did he write? Did you write to him? Speaker sir, let me correct. According to the rule, House committee जरी appoint केली असत नाही जाल्यार speaker बरोवंक शकना. But then how did the minister give that statement? I don't know. हांवें correct And then what statement is this? This is time pass. LOP एक मिनिट. According तुकाय म्हाका दिसता जरी चुकोन ते कोणी म्हटलें आसत जाल्यार Why म्हणना? It is on the media. It is all the, that means all the House committee members did what tamasha did. can't write. Are Speaker sir, then correct your minister. Minister should write, otherwise chief minister should write. Yeah, but then he has said speaker will write. In that meeting. Not the mic. So Speaker sir, such a तुझा प्रश्न घ्या. Speaker sir, answer दिल ना. साधे कोंकणीन सगळे प्रुडंट पळयतात. 19 तारखेक म्हळ्यार 3 दीस पयलीं एक रिपोर्ट आयलो. लौकीक शिलकर, ओमकार आनी राजेंद्र केरकर थंय गेले आनी तांणी कितें सांगलें ते गेले बंडुरा. आतां मेरेन आमी कितें म्हणटात कळसाचें उदक डायवर्ट जाता. तांणी वचून थंय दाखयलें जें रेजिनाल्ड सांगूंक सोदतालो तुका इतलें ते की थंय तांणी मार्क केलां. नेर्से म्हणटा ते पायप मेकिंग युनिट घाला. ते आमी हाऊस कमिटीन हांवें पॉयंट आउट केल्लें. तेन्नाचो सी जो आशिल्लो ताणें म्हणलें ना कशें करतले रानान ते म्हणून. आतां तांणी व्हिडिओ दाखयलेलो आहा की थंय तांणी बंडुरान सारकें फॉरेस्टान मार्किंग केलां आनी ते डायरेक्ट पंप करून ते नवल तीर्थ म्हणटा थंय डॅमान म्हळ्यार मलप्रभेन ते घालपाचें आहा विथ अ पायप. म्हळ्यार मदल्या लोकांक आनी कोणाक तें उदक खावपाक मेळचें ना. इंटेंशन कितें आहा की धारवाडाक तें उदक व्हरप. स्पीकर सर हो रिपोर्ट आयलो 19 जुलय. आज आमी हा 22 जुलय. सादी कोंकणीन 3 दीस जाले. 3 दीस तुजो आतां चीफ इंजिनियर मुखेलमंत्र्यान नवो केला. तो गोंयकार 3 दीस तो कितें करता हें हांवें पळयलें प्रुडंटाचेर. तुवें पळयलां आसतलें प्रुडंटाचेर. सगळे प्रुडंट पळयतात. सगळे लौकीक शिलकाराक वळखतात. कितें केलें तुमी? आनी तुमी जे कंटेम्प्ट पिटिशन घाले म्हणटात ते रेजिनाल्डान जो तुमकां प्रश्न विचारलो आनी मुखेलमंत्र्यान तुका प्रॉम्प्ट केलो की 1 वर्स पयलीं इन्स्पेक्शन रिपोर्ट सबमीट जालो म्हणून. हांव उलयतां ते लौकीक शिलकाराचे 3 दिसां पयलींचे इन्स्पेक्शन. तुमी डिपार्टमेंट कितें करता? कितले तुमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घाली? ताजो प्रोग्रेस कितें जालो? पयशे कितले मोडले ते सोडूच. ते हांव तातूंत वचप ना. हांव म्हणटा वॉट इज द एक्शन? देर इज नो एक्शन. तें उदक गेलें आनी ते रावले. एक परमिशन जर मेळ्ळें येदेशें बारीक परमिशन मेळ्ळें जाल्यार ते फटाफट ते पायपलायन ले करता. तांणी रानान भितर पायप मेकिंग युनिट नेर्से म्हणटा थंय घाल्लें आहा. स्पीकर सर हाचेर एक क्लियर कळटा बंडुरा म्हणटा पळय इज द मेन सोर्स ऑफ वॉटर. फक्त पावसान येता ते खळसांग. बंडुरान गिमान पसून उदक आसता. सो तें उदक जर तांणी डायवर्ट केलें जाल्यार आमी उदक गेलें. मागीर मुखेलमंत्री ते कसले कितें हाडले ते हाडले कितें हाडले प्रश्न हांव तुमी कितें केलें? हो रिपोर्ट तर हांवें पळयलो तुवें पळोवंक ना कित्याक? तो प्रश्न. स्वाती महाशय हे प्रोडक्टचे हांवें पळयल्लें पूण आमी ताजी पयलीं स्टिला संबंधी ते थंय तयारी करतात. म्हणजे स्टील पेट प्लेट्स हाडून दवरले आसात आनी तयारी करतात. हाजे संबंधी आमी कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केल्लें आसा. केन्ना गेले?
पयलीं केल्ली आसा लेटेस्ट रिपोर्ट रिपोर्ट 3 दिसां पयलींचो ना, तो आमी थंय तांणी फॅक्टरी म्हळ्यार पायप पेकिंग युनिट घाल ते रावले कित्याक जाण तूं एक परमिशन जर मेळ्ळें आनी एक आठवड्यान ते ले करता फटाफट आय नो आय एम अवेअर ऑफ दीस. So they are trying, see, they have gone much ahead and they are lobbying for this. लॉबी करीत आहात ते तुमच्या सरकारा कडेन. आता सरकारा कडेन तुमचे कितले चलता ते म्हाका खबर ना, पूण तांची थंय तयारी जाल्या, थंय कंप्लीट तांची तयारी जाल्या. एक परमिशन मेळ्ळें जाल्यार तांणी एक आठवड्यान उदक ते डायवर्ट करतले. आनी उदक स्पीकर सर एक मिनिट, मुखेलमंत्र्याक हे खबर आहा, कळसान उदक म्हणून ते पावयता बंडुरांत न्ही, आनी बंडुरा म्हणटा ते उदक सदांच आसता, गिमानूय आसता. So we are in a very serious position. Our House Committee has, I think it is better we dissolve the House Committee because last time we have met in January, today we are in July. Speaker sir, here आता फकाणा जाल्ल्या. हांव जाल्यार personally I don't want to be part of this House Committee. I will resign. Now here. Speaker sir, हाजेर seriousness आसपाक हाजेर discussion जावं दी. हाजेर discussion जावं दी. अशी फकाणा कोता. Special order 30 minute discussion. स्पीकर सर बाब विजय सरदेसाईन जो आता प्रश्न रेज केला पळय प्रुडंटाचो, हांवें रिपोर्ट पळयला. कर्नाटक आपल्या ज्युरिडिक्शनान वेगवेगळ्यो अश्यो एक्टिविटी आहा त्यो आतां न्ही खूब पयलीं पासून करीत आसा. सरकार कोणायचे जरी असले जाल्यार रिगार्डींग द म्हादई वॉटराच्या बाबतींत दे आर डुईंग दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज. स्पीकर सर, आमी डायरेक्टली तांच्या ज्युरिडिक्शनान वचून तेंच्यो एक्टिविटी बंद करूंक शकना, बट तांकां जे मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हांचे परमिशन तांकां कशेंच मेळचें न्ही. मेळनासतना काम कशें करता ते? सर हांव तेच तर सांगता, तांकां परमिशन अजून कशेंच मेळोंक ना, खंयचेच मेळोंक ना. हांव रिसेंटली फाटल्या 8 ते 10 दिसां पयलीं दिल्ली गेल्लो तेन्ना मुद्दामून पर्सनली तुमी वेगळ्या विशया खातीर आशिल्ले, तुमच्या काणकोणांतल्या एका विशया खातीर आशिल्ले, तेन्ना तुमकांय खबर आसा हांवें पर्सनली तेज्या खातीर तेजे कडेन विशय केला की कोणाकडे विषय दिला? मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. But do you have a written reply from them something? Why don't you write to them? Uloin Kizada, write to them. Speaker sir, and what stops you from writing? Time to time in writing हांवें दिला. No, when was the last you said, Chief Minister? परत प्रयत्न जाल्लो आहा की आमी सगळे करताय. स्पीकर सर, जे भाशेन विजय बेस बसून घ्या. अरे मुख्यमंत्री हांव उत्तर दिवं दी मरे, मुख्यमंत्री आन्सर दिवं दी मरे. स्पीकर सर, तू उलय. स्पीकर सर एकूच मिनिट. म्हणून हांवें म्हटलां हांव रिसेंटली जेन्ना आमी पयर 8 ते 10 दिसां पयलीं मेळ्ळे तेन्नाय बी मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स घेतला की तांकां खंयच्याच पद्दतीचें तांकां परमिशन जी आसा कर्नाटकाक मेळूंक ना. बट ऑल्दो तूं म्हणटा तें बरोबर आसा, ते वेगवेगळ्यो एक्टिविटी करीत आसा. आमी हे आतां रिसेंटली परत एकदां म्हणजे फुडल्या डेटी पयलीं म्हणजे कोर्टाक फायल जो करपाक जाय आमकां कंटेम्प्ट, तो बी आमी जाता तितके बेगीन स्पीकर सर आमी फायल तुम्ही हे करा. एक विषय कितले वेळ गंभीर विषय असून तर हांवें क्वेश्चन घेतलो आसा. पयलेंय डिस्कशन जाल्लें आसा. या विशया संदर्भात हाजे पयलेंय डिस्कशन जाल्लें आसा. जाय जाल्यार तुम्ही समज क्वेश्चन घालू शकता. हो क्वेश्चन हांव करचो ना. नो स्टार क्वेश्चन नो 4B स्पीकर हो विषय उलोवणी तांकां अरे उरला ते कोणाक उलोवपाचें आसा? येस सर. 10 मिनटां उलय रे. अरे तो 5 मिनटां उलय तर उलय आता. चल उलय रे. स्पीकर सर 4B उलोवपाचें आसा. येस उलय आता उलय रे. पयलीं 10 मिनटां उलोवपाचें आसा. चला बेगीन उलोवपाचें तुका. चल उलय.
श्री वेंजी वेगस श्री वेंजी वेगस उलयत एप्रिल आणि जून प्रोटेस्ट जाल्ले बेलगावी आणि कानापूर फार्मर्स एक्टिविस्ट गोंयचे क्रॉस बॉर्डरीचे आम जायत जाण टेस्ट गेल्ले गोंयकार आणि हे जे उदो डायवर्ट जाता हेजे थिंगा भरपूर बोवाळ जालो आता गोंय सरकारान कित करू जाय ते सांगता जे केल ना आम सगळे केल म्हणटाय गोंय सरकारान इमिजिएटली सुप्रीम कोर्टान हे जाल म्हणून सांगपा जाय आसलें आणि सेक्शन 2 इन्वोक करपा जाय आसलें द इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट सेक्शन 2 शुड हॅव बीन इन्वोक्ड आणि हेजे हे प्रोटेस्ट जाल म्हणून हे सांगपा जाय आसलें हे केल ना कित्याक केल ना बदले हे करपा नाय गोंय सरकारान ह्यो वस्तू जाता त्यो हाडपा जायो थिंगा आता ऑल्दो प्रवास विजिट एस्क्युलेटेड प्रवान जेन्ना विजिट केले थिंगा एनवायरमेंटल अलर्ट एस्टिमेट जाले तेम विजिट केले तेम दाखयले सो अलर्ट जाले इन जून एंड जुलै 2025 हे विजिट जाल म्हणटरी नो EC has been challenged enabling Karnataka to continue the soil testing प्रवागे विजिट जाल म्हणटरी EC चॅलेंज जाल ना परत ह्यो वस्तू टाइम टू टाइम करपा जायो ह्यो कित्याक केलो नाय EC जर तो चॅलेंज केल्ली जाल्यार तेंगेले सॉइल टेस्टिंग कंटिन्यू जायना आसलें सो आम जेन्ना प्रवागेन वयताय प्रवा इन्स्पेक्ट कोताय फायंडिंग्स काढाय त्यो वस्तू आमी उंच सुप्रीम कोर्टाक ते टायमार कित्याक दिनाय स्पीकर सर आणि लास्ट थिंग आता कर्नाटका थिंगा लँड एक्विजिशन जे लँड एक्विजिशन तेंगे कंटिन्यू आहा सॉइल टेस्टिंग कंटिन्यू आहा हेज गोवा रिफर्ड द मॅटर हें जे ते कोताय हो मॅटर हेज गोवा रिफर्ड इट टू द CEC दॅट इज द सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी हें जे ते कोताय ते CEC आम रिपोर्ट केला ओ केलना जाल्यार केन्ना कोतले वेन आर यू गोइंग टू रिपोर्ट दिस और टू द NGT दॅट इज द एंड टू सीक इंटरवेंशन हे दोन्ही जाग्यांनी हे रिपोर्ट केला या केलना आणि केन्ना करपाचे लास्ट थिंग इज स्पीकर सर म्हादया लागून आमकां वीकली अपडेट जाय गोंयकारांक वीकली गव्हर्नमेंटा कडसून अपडेट जाय हे आज तुम्ही डिक्लेअर करपा जाय वी नीड अ वीकली अपडेट ऑफ व्हाट द गव्हर्नमेंट इज डुईंग फॉर म्हादय व्हाट द लीगल सेटअप इज डुईंग व्हाट आर यू डुईंग एवरी मंडे टू सॅटर्डे वीकली अपडेट गव्हर्नमेंटा आमक जाय हॉटलायन जाय आमकां इम्पॉर्टंट डिमांड घातलो की म्हादय डिस्प्युटाचेर हाऊस कमिटी करची म्हणून पण अजून पर्यंत जो आमी हाऊस कमिटीक डिमांड घातलो की वचोन सायट इन्स्पेक्शन करपाक जाय अलॉंग विथ द हाऊस कमिटी आता ही हाऊस कमिटी फॉर्म करून कितें फायदो स्पीकर सर कित्याक अजून पर्यंत आमी ती सायटीरूच वचोंक ना जो कलसा बंदारा डिस्प्यूट सायट आसा ते अजून पर्यंत वचोंक ना तो मिनिस्टर सांगता की आमी लेटर केले प्रवाहाक जेन्ना प्रवाह जालो तेन्ना सगळे हॅपी जाले हे मारलो गडगड गेलो सो तेन्ना त्या टायमार सगळे हॅपी जाले पण आयज कितें आयज तो प्रवाहात आसा तो आमकां परमिशन दिना स्पीकर सर जानेवारीत आमची लास्ट हाऊस कमिटीची मिटींग जाली ते जावन आयज पर्यंत आमकां थंय अप्रुवल दिवंक ना वचपाक लागून सो हांव नको कित्याक लागून आतां मिनिस्टर डबल इंजीन सरकार आसा सेंटराकूय BJP आसा गोंयानूय BJP आसा सो डबल इंजिनाचो पावर चल्ला काय कितें हो एक प्रश्न आसा स्पीकर सर दुसरो आमी पळयता की NIOन एक रिपोर्ट आउट केलो हांव मुद्दम तुका वाचून कर्नाटका प्लॅन्स फॉर डायवर्टिंग म्हादय रिवर वॉटर वोंट हॅव मच इम्पॅक्ट ऑन गोवा हो NIOच्यो हायड्रोलॉजिस्ट जे आसा तेंच्यांनी सायंटिस्टांनी तेंच्यांनी एक रिपोर्ट आउट केल्लो आसा स्पीकर सर हेजेर जो आमचो मिनिस्टर आसा जो हाऊस कमिटीचो मेंबर चेअरमॅन आसा तेणेन तेजो रिप्लाय तेणेन कितें म्हटल्यार कितें हे म्हणटा की गोंयाक चड इफेक्ट जावपाक ना तितून हे म्हटल्यार द इम्पॅक्ट ऑन डायवर्जन फ्रॉम बंदोरा नाला इन नेग्लिजिबल फॉर द म्हादय रन ऑफ इन गोवा म्हटल्यार कितें की गोंयाक नेग्लिजिबल मात्तूय इफेक्ट जावची ना तितून खुबशे पॉइंट घातलेले आसा स्पीकर सर असो समज जो रिपोर्ट येता ह्या रिपोर्टाचो जो एनालायस हांगाच आसा आयज मुखेलमंत्र्यान
स्पीकर सर मायनर इम्पॅक्ट जो हेजेर इम्पॉर्टंट मोठो हेजो उत्तर जो आसा स्पीकर सर हेजो उत्तर जो आसा तो मेन्शन करत काय ना स्पेशल डिस्कशन घे स्पेशल डिस्कशन हेजेर जावपाक जाय हिंदीन सांगिल्ले भाशी वीकली आमकां रिपोर्ट जाय हेजेर स्पेशल डिस्कशन जावपाक जाय हो खूब मेजर मुद्दो आसा आनी हेजेर हाऊस कमिटी कोणते फायदो श्री विजय सरदेसाई मेन्शन करत श्री विजय सरदेसाई तुझं मेन्शन करत स्पीकर सर बेंजी वेगळा उत्तर घ्या या Fear and anxiety in the minds of Goans with regard to non-delivery of postal letters in the state of Goa. हे तुका अशें न्ही पण बेसिकली मुखेलमंत्र्याक हो इशू खबर आहा. हो इशू महाराष्ट्र सर्कलच्या अंडर गोवा येता आनी तांणी 50 पोस्टमॅन अपॉइंट केल्ले आहा. 40 गोंयचे जे पोस्टमॅन आशिल्ले ज्यांची नांवां आशिल्लीं कवळेकार, खांडेपारकार, खोलकार, बांदेकार, नायक, त्रावासो, शिरोडकार हे रिप्लेस जावन धोंडे, अंबोणे, दोळे, बिळाळे, महुंदळे हे सगळे आयिल्ले आहा. ही सगळे लिस्ट आहा ते वचून मुखेलमंत्र्याक 2दा साखळे मेळ्ळ्या रवींद्र भवनात, एकदा महालक्ष्मीचेर मेळ्ळ्या. आतां इशू कितें आहा? इशू असो आहा की तांणी इतले वर्सां काम करून 15-20 वर्सां काम करून तांकां धप करून काडले आनी हे जे नवे आयल्या तांकां गोंयचे कांय खबर ना. तांणी एक मनशान 3.5 लाख लाच दिवन ब्रायब दिवन जॉब मेळ्ळा म्हणून तांणी स्टिंग ऑपरेशन केल्लें आहा. एक मिनिट उलयता हांव स्पीकर सर. हे हांव तांणी जे कितें केलां तें ट्वीट करता आफ्टर स्पीकिंग दीस. स्टिंग ऑपरेशन केलां ते लेटरां घरा व्हरतात तांकां एड्रेस खबर ना खंय तो आनी ते रस्त्यार बारांनी बसून स्कुटरीक लावन बसतात. लेटरां घरा व्हरून मेळना. ही लेटरां घरा व्हेल्ली तांचेर स्टिंग ऑपरेशन केलां ताजो व्हिडिओ हांव आतां ट्वीट करता आनी ताचेर ते फुडें सांगतात की 3.5 लाख रुपया दिवन आमकां जॉब मेळ्ळा म्हणून. नोकरी मेळ्ळा. एक मिनिट स्पीकर सर हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की तांणी प्रधानमंत्र्याक सांगचें लज दिसची न्ही. दीस इज द कलेक्टीव विजडम ऑफ द हाऊस अँड इट इज एन इश्यू फॉर गोंय अँड गोंयकार्स. आमचो स्वाभिमानाचो इश्यू हो की आमचे पोस्टमॅन आमी प्रोटेक्ट करूंक जाय. डबल इंजीन 40 लोक इतले प्रोटेक्ट करूंक जाय. इतले फ्रिडम फायटरा खातीर केलें. गोंयच्या पोस्टमॅना खातीर कित्याक न्ही ते कर आनी तांकां प्रोटेक्ट कर आनी तांकां परते दी. स्पीकर सर पयलीं म्हणजे त्यांनी जो आरोप केला पळय न्ही तो आरोप जो आहा तो फेटाळटा कारण तो जे म्हणटा खंयचो तुजेर म्हणटा तो कळ्ळें म्हाका 3.5 लाख दिला म्हणून व्हिडिओचेर सांगता तो आपल्याक जॉब पयशे दिले. धाड व्हिडिओ म्हाका हांव दिता बरें धाडटा तुका आत्तां धाडटा. महाराष्ट्रातले पोस्टमॅन हांगा अपॉइंट जाले ही खरी गजाल सामान्य आतांच धाडटा कारण ते गोवा आणि महाराष्ट्रा एक वन सिंगल सर्कल येता आणि कन्सिडरिंग द 10th मार्क्स लिस्ट पळोवन ते ताका डायरेक्टली अपॉइंट करता. थंयसरले 60% पडलेले भुरगे सुद्दां पोस्टमॅन जावंक येता. आमच्या भुरग्याक 30-35 आणि 40% पडलेले भुरगे मॅक्झिमम वचूं शकता. हे जे भुरगे आसले ते पयलींच्यान 10 ते 15 वर्सां थंयसर काम करताले. जेन्ना आयले एप्लाय पळय थोड्यांनी एप्लाय केले थोड्यांनी करूंक नासले. बट कन्सिडरिंग द 10th मार्क लिस्ट ते सिलेक्ट जावंक ना. हांवें आतां स्पीकर सर ऑलरेडी आतां सांगता म्हणून न्ही फाटले हांव 6 म्हयने फॉलोअप करता. व्हेरी गुड. ऑलरेडी तांकां बरयलें तांच्यांनी सांगलें की तुका फक्त मराठी ही भाशा असल्या कारणान आमी मराठीच्या सब्जेक्ट आनी 10thचे मार्के कन्सिडर करता. हांवें ताका सांगलें जरी मराठी आमचो पेपर आसलो फुडलें नाका हे करता आमी सांगला की सुनिलांच्या आयकुशी मराठी कोंकणी जाय. तांच्यांनी सांगलें आमी कोंकणी जेका उलोवपाक मराठी उलोवपाक एड्रेस मेळना. एक मिनिट कोंकणी जेका उलोवपाक येता तेकाच पोस्टमॅन हो गोंयांत घाल म्हणटा उपरांत तेंच्यांनी कोंकणी तुमी जर जेंच्यांनी मराठी पेपर घेतला मागीर ताका कोंकणी कशी कळटली. मागीर ती सर्टिफिकेट दिवपाक आमी कोंकणी अकादमीच्या वतीन आतां इश्यू केल्या. आमी कोंकणी अकादमीच्या वतीन म्हाका बरोवपाक आनी वाचपाक कोंकणी येता ह्यो सर्टिफिकेटी दिवपाक लागल्या. तो फक्त तेंचो GR येवपाचो उरला. तो गव्हर्मेंट रिकॉग्निशन एक गॅजेट येयलो तेंचो काय मागीर पोस्टमॅन जितके गोंयांत आतां भरती जाता तेंच्यांनी जरी म्हणजे 10वी पर्यंत मराठी घेतलेले सुद्दां असले आसत बट तेका फक्त जेका कोंकणी बरोवंक वाचूंक येता तेकाच गोंयांत पोस्टमॅन म्हणून. हांचे कितें हे 40चे कितें त्या 40चे हांव पळयता तांकां घे मरे पळय आमी हांव प्रोस्पेक्टीव उलयना. हांव उलयता रेट्रोस्पेक्टीव ज्यांचेर अन्याय जाला जे आमचे पोस्टमॅन आशिल्ले तांचे जे रस्त्यार पडटा तांकां कितें तरी कर. करता प्रयत्न. Because I rise to draw the attention of the Honorable Minister for Education to the immediate maintenance and repairs required to the false ceiling of some classrooms of the government primary school, Navilim, in Salset Taluka. There is a danger of the ceiling blocks crumbling
posing threat to school children and teachers. The school was renovated around 6 months earlier. The Honorable Minister may also take note, this is important, that students urinate outside the school. As there is no toilet or washroom, the smaller students, Sarki Burgi hai, they even urinate in the class. A toilet or a washroom block should be provided on war footings. Because I will share the pictures to the Honorable Chief Minister. Yes. These pictures that I am sending to you is very, very serious. Thinga Burgi, they are urinating in the classroom. स्पीकर सर हांव आतां चेक करपाक लायता Check now, that took a photo. प्रायमरी स्कूल बट आमच्या खंयच्याच स्कुलाक म्हणजे टॉयलेट ना असो नासलो बट हांव चेक करून लायता Speaker sir, Speaker sir, I'll send you the photos. Immediately, Naveli Memelians. Immediately for age renovation केलं toilet. रिनोव्हेशन करता Yes. Revenge Vegas. Fear and anxiety in the minds of general public who are the beneficiaries of various government schemes like Ladli Lakshmi, housewife, widow pension, seafarer's pension, senior citizen pension. They do not get the monthly amount on time, with delays amounting to 2 to 3 months and more. Providing an interest on the delay of the scheme amount will bring an accountability towards the time-bound disbursement of the schemes. फाल्यां सांगता हांव ताका त्या फादराक सांगता. Speaker sir, जो लोक आमगेलो हे स्किमाचे डिपेंडंट आहा सगळे 40 कॉन्स्टिट्युएंसीलो हो लोक आपल्यागे ओकदा लागून कित्याक लागून रावता आनी हे पयशे तांकां टायमार मेळना. आम जरी तरी इंटरेस्ट लायलो हेजेर सो एक आडीन आमच्या आडीन डिले जालो जाल्यार सरकारा आडीन डिले जालो जाल्यार तांकां इंटरेस्ट मेळो आनी इंटरेस्ट दिवपा पडून टायम टू टायम जालो. लाडली लक्ष्मी 179 पेंडिंग आहे मुगेलो, ग्रे आधार 231, DSSS 209 सगळ्यो लोकांगेल्यो पेंडिंग आहे. म्हाका सदां ह्यो सगळ्यो आज डिलिव्हर करपाक टायम बाउंड डिलिव्हरी सर्व्हिस विथ इंटरेस्ट ऑन डिले हे करपाचें मान्य आहा. श्री कृष्णा सरकार. श्री कृष्णा सरकार. धाडे तुका फोटो धाडे. पळयता कृष्णा फादर एनओसी दिना म्हणून उरल्या सांगता श्री तुका कृष्णा सरकार. जज प्रॉपर्टी माय मुतापो थिंगाच्यो इस्लामिक श्री कृष्णा सरकार. धाड मातशे कोर नोती सुविधा कोर मातशे. फादराक मातशें एनओसी दी Fear and anxiety in the पुरे minds आमची of बट चेक कर जज प्रॉपर्टी म्हणून जाले माय भुरग्यांक थिंगा करप सगळे क्लासी भितरूच. Sir, fear and anxiety in the minds of the staff of Sewerage Department on the government decision to transfer them to CLG from 25-26. This decision has raised concerns among the employees regarding the exact duration of this deputation, its potential for extension, whether these employees will be reverted back to PWT as their parent department upon their completion of deputation period. Employees are concerned about the lack of clarity regarding their seniority, promotion, benefits as LTC, medical reimbursement, other perks, children education, computer advance, implementation of the 8th pay, following the shift from government entity PWD to corporation, creating anxiety and potential financial disadvantages to these dedicated workers. Their long-term service and welfare are at stake due to this organizational restructuring. Honorable CM आकडे मागता की request Honorable CM to intervene and safeguard. म्हणजे तांकां डिमोट जाल्ले भशेन तांकां दिसता because they are now taking 7th pay आणि कॉर्पोरेशनाकडे येत जाल्यार they might be again demoted 6th pay तांकां. ठीक आहे सर हे चुकीच्या तकलेन घातला कोणीतरी दाजीचे तकलेन चुकीचे घातला अशें जावं शकना. ओके तो त्या कॉर्पोरेशनान गेलो म्हणजे तो डिमोट हे कशें आहा तर 6th pay तुका पयलीं कोणीतरी चुकीचें कॉर्पोरेशनाक 6th अशें pay. केन्नाच जावचें ना तांकां सांग भिवपाची गरज ना म्हणून. श्री शंकर बामणकर. Speaker sir, attention of the House is drawn to the growing concern of the sand erosion across Goa coastline. The erosion threatens Goa tourism dependent economy and coastal communities, especially the fishermen. Loss of dues, shoreline reduction has led to habitat damage and infrastructure vulnerability. Coastal degradation also undermines nesting ground for sea turtles and other sensitive ecosystem impact by sand loss and sea level rise. There is an urgent need for a statewide integration coastal management strategy. Steps government intend to take in this regard. Speaker sir, especially आमच्या बायणा एरियेन जो आमचो बायणा बीच आसा, स्पेशली देस्तेरो आनी बायणा हांगा आमी खूब करता. तशेंच आमचे वास्को आसतले खारवडे
हांगा सारके आमचे जे सेंड वचून जे फिशरमॅन थंयसर आपली बोटी लायताले ते सुद्दां लावपाक मेळना पावसाच्या दिसांनी तांकां कित्याक दर्यो सारको वयर येयल्लो आसा हेजेर गोवोरमेंटान कितें तरी स्टेप्स घेवचे. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker sir, I rise today not merely as a representative of Veli but as a voice of countless families who suffer in silence due to relentless and unexplained power failures. In homes across Veli, Chinchili, Sanjay DRL, electric and electronics items lie damaged. School children lose study hours and elders sit in anxious darkness, all bearing the hidden cost of neglect. A mother in Chinchili prepares meals by candlelight, whispering prayers over her flickering refrigerator. In Sanjay DRL, students revise by torchlight, hoping the power returns before their exams begin. This event isolated situation, they are daily indignant and endured by the entire constituency. What's worse is the shortage of linesmen in these areas means that even when faults are reported, days go by before basic service are restored. The wait is not just for electricity, but for dignity, for security, and for a sense of being heard. Despite repeated requests and assurances, the suffering persists. I urge the Honorable Minister for Power to act immediately, not with statement but with solution. Let Veli be a symbol of not of neglect, but of compassionate and responsive governance. Ensure stable supply, upgrade the aging infrastructure, and deploy educated personnel without delay. Let us restore not just power but the faith of our people. But I appreciate who wrote this. कवितेच्या माध्यमातल्यान हे सगळें बरयलें ताणें. पेन्स द पर्सन. तुवें बरें बरयलां. हांव नको दीस रात तुझे बरें पावलां आसत. पंचायत डिपार्टमेंटान भोव पळयता, एज्युकेशन करता. बस मरे, आय एम एप्रिशिएटिंग यू. पूण त्याच बरोबर तूं एक तासभर म्हजे बरोबर बस आणि गिव मी बस एक मिनिट लेट मी फिनिश. बस तरी गिव मी द लिस्ट ऑफ ईच अँड एवरी विलेज पंचायत वॉट एक्झॅक्टली यू वॉन्ट. गिव इट टू मी. तुजें जायना काम जाल्यार मागीर सांग. पूण तुवें जें कितें बरयलां पळय तें लागलें सगळ्यांक. Speaker sir, last demand is Virej Borkar. Speaker sir, Virej Borkar. Fear and anxiety amongst the locals of Sharao and Goans at large in respect to the Roro ferries. Their fees and non-operation of traditional ferries and their demand for an additional ferry boat service on the Sharao route. The step the government intend to take in this regard. Speaker sir, सद्याक जी रोरो फेरी घातल्या थंय फी जी आसा ती 4 व्हिलराक 30 रुपया गेल्या आणि पयलू आसली 10 रुपया. सो लोकांचो डिमांड आसा की 10 रुपया फी करची म्हणून. मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें. आनी दुसरें 2च रोरो फेरी आसा आणि सद्याक एक ओल्ड फेरी जी आसा ओल्ड फेरी चलता. सो सद्याक डिमांड जो आसा तो 3 फेरी सकाळची आनी सांजची ज्यो ओल्ड फेरी आसा त्यो हाडच्यो. म्हाका दिसता मिनिस्टर आनी आयजूच एक हें जाला इन्सिडेंट जाला की रोरो फेरीचो जो रोप आसा आमी आतां न्यूजार पळयलो तो रोप तुटोन पडला. आतां नवीन रोरो फेरी असो रोप तुटोन पडो हांव नको कितें चल्लां तें म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर. ओके श्री लक्ष दवरचें. because it carries a wrong narratives altogether. आता 2 रो ferries घातिल्ले आसात and there were 6 conventional traditional ferries operating on that route. आज जर पळयलं जर जायत जाल्यार आमचे थंय जे कॉम्युटर्स आसात ते 30% वाडलेले आसात. एक म्हणजेच पयलीं हार्डली 1 or 2% महिला येताल्यो व्हेकल 4 व्हिलर्स घेवन. आयज थंय ते गुणावपाचे. पयलीं कोणी रिस्क घेना आशिल्ले की रिवर्सान काडचे पडटाल्यो. थंय खड्डो जातालो. आयज स्मूथ हें जाल्ले कारणान 4 व्हिलर 30% वाडल्यात, 2 व्हिलर 40% वाडल्यात, पॅसेंजर्स वाडल्यात. तूं सांगता तें बरोबर आसा की थंय पीक आवर्स जेन्ना सकाळ फुडें 7:30 ते 10:30 पर्यंत पीक आवर्साचेर जे त्रास जाता. आमी थंय एडिशनल फेरीज परत एक फावटी रोपीन केल्ले आसा. आनीक जाय जाल्यार आनीक करतले. एवरीथिंग इज मुवींग स्मूथली. आमी परत जाय जाल्यार ते करतलेच. पूण एक गोष्ट लक्षात दवरात की पयलीं आमकां ह्या रुटाचेर सादारण ते 6,000 रुपया पर डे इन्कम जातालें
आयज ते 30,000 गेल्ले आसा. 30,000 म्हणजेच आमकां एक वर्साक 1 कोटी इन्कम मेळपाक शकता. पयलीं 18 रुटाचेर 32 फेरीज घेवन आमकां 56 लॅक्स इन्कम येताले. आमी 76 क्रोर्स ताजेर मोडटाले. आमी बारीकशे वाडयले आसा ते 30 रुपये केले. 10 रुपये आसा पळय न्ही ते ताणें जर पास काडलो जाल्यार तो 15 रुपये जाता. म्हाका सांगात 4 व्हिलराक 15 रुपया एक ट्रिपीक वचपाक कितें त्रास जाता. हांव विरेश बाब एक मिनिट विरेश बाब एकच मिनिट मागीर उलय एक मिनिट. आतां जायते फावटी तुम्ही पळयतात की त्या फेरी बोटीन भितर वतात आनी व्हिडिओ सर्क्युलेट करतात. त्या वॉशरुमान गेल्ले ते वॉशरुमाक कोण तरी पयलीं कितें तरी करून येता आनी ताच्या नंतर एक मनीस थंय वता आनी वॉशरुमान भितर 2 मिनटां रावता आनी मागीर तो व्हिडिओ फ्लॅश करता. इतकी जर त्या वॉशरुमान घाण आसा जर जाय 2 मिनटां तो थंय कितें करतालो भितर. दुसरी गजाल आसा ते सीट पळयात तुमी. तो सीट पळय दाखयता तो सीट काडून ते अशी उलटी मारता ते परत सीट उबी रावता परत मारता उलटी रावता. तुमचे डायनिंग हांव सांगता जे कोण व्हिडिओ काडटा तुमचे डायनिंग टेबल घेवन परत आपल्यात ते उबी रावतले जाल्यार पळयात. म्हणजे मुद्दाम जावन खंयची नवी फेरी जी हाडटा पळय न्ही ती कशी वायट. कारण असेंब्ली चल्लेली आसा. असेंब्ली भितर कितें तरी सरकाराचो नवो इनिशिएटीव आसा ते कशें फेल्युअर जावप हे आमकां दाखोवन दिवपाचो हो प्रयत्न आसा. जर स्पीकर सर ऐकून घेतले आता परत फेरिस्टार वचून तो फ्लश करपाक आमकां थोडी डिसिप्लीन unsafe condition of the गाडी घेऊन then you report anybody in the house has experienced anybody has experienced these services तू मुद्दाम एक फावटी वच आणि फाल्यां परत लोकांक सर्विसाक लागता जाय आनी लोकांक सर्विसाक कितें 10 रुपयाची तुमी 30 रुपये केल्या. 30 रुपये करपाक एक मिनिट लेट मी आम्ही पंचायत भितर काउंटर घाल्ले आसा जे कोणाकय पास काडपाक पास काडपाक आमी पास काडपाक केल्लो आसा. आमी फेरीबोटीचेर तुमकां पास काडपाची फॅसिलिटी दिल्या सगळ्यांक लागता पंचायतीन भितर फॅसिलिटी दिल्या सर्विस फ्रॉम पब्लिक सेक्टराक लागता. कदमाची रेट वाडयली सेम सिच्युएशन मॉडल करता Speaker sir, this is a zero over. सिंपल भाषेन आमच्या टुरिझम मिनिस्टराक विचारूं जुनूसवाड्या मांद्रे हांगासर फूट ब्रिज लोखणाचो फूट ब्रिज हा आनी तो 2016 तो एप्रुवल येयलो तेजो आनी 2019 कंप्लीट जालो. आयज तेची परिस्थिती अशी वायट जाल्ली हा ते एकूच एक्सेस ते मांद्रे बिचार वचपाक आनी आख्खे होणे पडल्यात तेका लोखणांक सारखे कुडके पडल्यात सगळे आनी लोकल्सूय वयता आनी ट्युरिस्टूय वयता. हे सिजना पयलीं ट्युरिस्ट सिजना पयलीं तो बेगिनात बेगीन रेडी करून घेवचो. कसं बाब जितान सांगलो तो 21 जाला 19 नाही.
तो आनी कितें आसा तो विशय कंटिन्युअसली घेत आसा तो ऑलरेडी एस्टिमेट रेडी जाला सिजनाच्या पयलीं ताका तो रिपेर जावन मेळटलो. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the dilapidated condition of the Kotumbi Bridge, which has been closed for the past 1 year. In interest of public safety, I urge the government to allocate necessary funds to commence the renovation work of this bridge. Speaker, sir, हे मुद्दा टेबलाचेर प्लेस करता. पार्टी बुडटाय म्हणटा आमी. पार्टी बुडल्यार लोक हे कोटुंबी ब्रिजीचो मोडगो येताले आनी तेवूय समज ते ब्रिज मोड पडली जाल्यार म्हाका पार्टी बुडल्यार केपें आनी कुच्चोर ते सायड लोकांक थिंग रावपाचें. आय एम प्लेसिंग द पिक्चर्स. कोटंबी ब्रिज खबर आहा म्हाका. होय. पाड्या तेवटेच्यान मडगांव वचपाक लागीं पडटा ते. होय. फायल खंय ती सांग म्हाका. फायल ऑलरेडी एस्टिमेट कोण आहा आनी धाडा. Speaker, sir, the government has constructed a beautiful Kala Bhavan at Sankwad some years back, but the auditorium is not utilized. The school of Kortali constituency can have their annual function and other programs. The local can witness theatre, dramas, natak, extra at Kala Bhavan Sankwade instead of going all the way to Kala Bhavan Vasco to Margaon. I request the government to kindly inaugurate the auditorium at Kala Bhavan Sankwad. सांकवाडच्या कला भवनात कंप्लीट जाल्ले आहा तेजे इनॉग्रेशन ऑगस्टाच्या म्हयन्यात करूया. आर्ट अँड कल्चराक सांगता हांव की तेजे इनॉग्रेट करून ते चलोवपाचे म्हणून ते सेपरेटली तुमच्या लोकां खातीर चलोवपाक दिता. केन्ना चालू ऑगस्ट म्हयन्यानूच करूया केन्ना. थँक्यू सर. थँक्यू. श्रीमती जेनिफर मंसरात. Speaker, sir, I'd like to bring to the attention of the Honorable CM the dilapidated condition of numerous roads in Talegaon constituency. These roads are riddled with large potholes, uneven surfaces and complete disintegration in many parts, posing a severe threat to commuters and causing frequent accidents. I request Honorable CM to please look into this and please give me an assurance that you will do it soon after the rains. Yes. CM, sir, my files are pending for expenditure sanction. So. Yes. Sri Rudolf Fernandez. There is anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to the collapse of public road at Alta Santa Cruz and a shortcut road to Sai Baba Temple, Chimel. Speaker sir, पहिल्याच पावसाक चड पावस पडलो आणि आमचो रोड कॉलेप्स जालो. ऑनरेबल सीएमान एक बरेंतले बरें काम केलां आमच्या चिंबलान. अशेंच पावसान एक जोड मोडली आणि घराचो कोनचो सारको ओपन जालो पोंच्यान. हे एका दिसा भितर सीएमान व्हडलें काम केलें आमचें आनी घर सांबाळलें. ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच हो रस्तो हो कॉलेप्स जाल्लो आहा तोय हांवें डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर हांवें घेवपाक केल्लो. जाला कितें तो रस्तो बांदतलो म्हणल्यार हिंगा एक घर आहा ते घराक फावंडेशन मारतले ते घराक त्रास जावंक शकता. ताका लागून तेणें आतां एनओसी दिलेली आहा ह्या ओनरान. ते म्हाका बरे बेगीच्या बेगी अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटान सीएम करचें. आनी तशेंच साईबाबा टेंपल जे शॉर्टकट रोड आहा चिंबळा तोय थिंगा कॉलेप्स जाल्लो आहा. ही दोन कामां आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीची मातशी इमर्जन्सीचेर करून घेवची. स्पीकर सर करता. थँक्यू. येस नेक्स्ट पेपर्स विलेज अन्य मुख्यमंत्री. Speaker sir, I lay on the table of the House the paper shown against my name in the today's list of business. Next to me sir. अन्य मुख्यमंत्री. Next. Okay. Speaker sir, I lay on the table of the House the paper shown against the law minister's name in the today's list of business. Next तिसरे तुम्ही sir. Another three. Three. Next. Okay. Speaker sir, I lay on the table of the House the paper shown against my name in the today's list of business. Atansu Mansarat. Speaker sir, I lay on the table of the House the paper shown against my name in today's list of business. Calling attention Sri Michael Lobo, Kedar Naik. Because of fear and anxiety in the minds of the people of मोवर आसपाक जाय न्हू. Hello, prime mover na. ना मागीर गेले. ना. Prime mover na रे गेले. Next. Yes. हय दुसरे आहा ते लिस्टाक आहा. दुसरे घे. तुगे सर दोन घेवपाचे. सर 3 टर्म जालो. जेन्ना एक कॉलिंग अटेन्शन कंबाईन प्रायम मुवर म्हळ्यार फक्त नांव पयलीं घातलं प्रायम मुवर जाता. मातशें विचार म्हाका सेक्शन म्हाका Sri Kedar Naik.
स्पीकर सर हा परतून करेक्ट करता पहिले नाव असले पण प्रायमवर जाता म्हणजे कसे जाता आणि अरे तसे ना स्पीकर सर कंबाईन असा स्पीकर सर तो सांगणारा सारखे स्पीकर सर खरी काय पाहू नका सेक्शन दाखवते पण तुका जरा कॅन्सल कर माझ्या गाडीत आहे पण हा फक्त करेक्ट करता स्पीकर moved by Mr. X and Y's name is clubbed with him, then X is a prime mover. But in this case, it is X and Y. बोथ. इंग्लिश से बात मत आता का स्पीकर यू कॅन मूव स्पीकर सर अरे सर काय सांगले उलयता कंप्लीट जावपाचें म्हणजे हाजो कॅन्सल 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 कर नेक्स्ट 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 फुडले 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 For next, तो ना प्राइम ओवर विरोधी पक्ष हे झालं कॅन्सल केलं म्हटलंय काय म्हणतात स्पीकरान कॅन्सल म्हटलंय बस बस next, the विरोधी पक्ष नेते श्री युरी अलेमो, क्रूज सिल्वा, एल्टन डिकोस्टा, कार्लोस फेरेरा, वेन्झी वेगस. पहिलं कोणा हा साइन हा पहिली Speaker sir, attention of the House is drawn as regards to alarming issue of overflowing sewage chambers across multiple urban and semi-urban areas in Goa. आन्सर दिला नाही Unplanned sewage pumping stations which is creating grave public health hazards and environmental degradation causing sewage overflow into the fields, turning agricultural land infertile, polluting rivers and water bodies, causing environmental pollution and contamination of groundwater. The steps the government has taken in this matter. Speaker sir, I rise to reply the calling attention moved by Sri Yuri Alemo, Cruz Silva, Alton Costa, Carlos Pereira, Venji Vegas, honorable member of this house, and who are anxious and widespread issue of the overflowing sewage chamber across the multiple urban and semi-urban areas in Goa. Speaker sir, the sewer network and sewerage schemes are designed as per the topography of the area and according to the location of the STP level of the sewer network and location of the pumping station are finalized as per the topography of the area. Provision for the pumping station for the flow-lying areas have been considered and same are constructed wherever they required in order to complete and commission of the sewerage scheme effectively. Speaker sir, the overflow from the manholes chambers is mainly due to the blockages of the choke-up in the sewer line and due to the sanitary napkins, kitchen waste, plastic waste, silt debris from the old damaged chambers of the house and the construction sites entering into the sewer network. The sewer taps and grease taps are made mandatory for the commercial establishment and the same were not in a place in the majority of the existing sewer connections of the commercial establishment. Notice are issued by the concerned sewerage divisions for the installing the sewer traps and the grease steps. Speaker sir, the overflow of the attendant immediately and issue are resolved by attempting the manholes with the suction tankers, desilting of the choked sewer lines and manholes. Also flushing of the sewer lines is done and for the removal of the chokes by the mechanized means. Speaker sir, to avoid such situations of the overflow of the sewer from the chambers and manhole, the pre-monsoon and post-monsoon maintenance of the sewer network work is in progress. Hence, there should not be the fear and anxiety into the mind of the people. डिस्कशन मागील घेऊया सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करतात.